नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. ह्या सप्तकाचे सेगीत 5वें सेशन पॉझिटिव्ह. निफ्टी सेगीत हायर हाय तयार करीत वयर चढपाक लागला. क्रूड वाढला. FIIची विक्री चल्ल्या. अमेरिकन बाजार प्रेशरात. मात जन्माष्टमीच्या दिसा भारताचो बाजार फुल फॉर्मात. फक्त FMCG आणि फार्मा सेक्टरान बरो परफॉर्मन्स दिलो ना. निफ्टी 19,598चेर पॉझिटिव्ह उक्ते जाले. 19,550 मेरेन लो आणि 19,737 मेरेन हाय मारून निमाणे 19,727चेर सुमार 116 पॉइंट पॉझिटिव्ह बंद जाले. सेन्सेक्स 65,854चेर पॉझिटिव्ह उक्तो जावन 66,265चेर सुमार 385 पॉइंट वाडोवन पॉझिटिव्ह बंद. आयच्या टॉप गेनर्सात कोल इंडियाचो शेअर सुमार 60% चढून नव्या 52 वीक हायचेर पावलो. L&T, इंडसलँड बँक, SBI लाईफ, SBI बँक, टेक महिंद्रा, HCL टेक आणि LTI माइंट्रीचे शेअर आज चढले. निफ्टी 50च्या टॉप लुजर्सात टाटा कन्झ्युमर, ONGC, महिंद्रा अँड महिंद्रा, सन फार्मा, सिप्ला, इन्फोसिस आणि हिंदाल्को कंपनीचे शेअर आज पडले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो इन्फ्रा जायंट कंपनीचो शेअर लार्सन अँड टुब्रो. L&T कंपनीक आज मेरेनची सगळ्यात मोठी डील मेळ्ळी. कंपनीच्या हायड्रोकार्बन डिव्हिजनाक सावदी अरामको कंपनीकडच्यान 2 मोठे ऑर्डरी मेळ्ळे. गॅस प्रकल्पा खातीर गॅस प्रोसेसिंग युनिट आणि प्लांट मेळून 32,000 कोटी रुपयांची ऑर्डर मेळ्ळी. टाटा कन्झ्युमर कंपनीचो शेअर आज 4% पडलो. कंपनीन हल्दीराम कंपनीक घेवपा विशीं डील चल्ल्या म्हूण जी खबर आयिल्ली ती सारकी न्ही म्हूण टाटा कन्झ्युमर कंपनीन जाहीर करतात इन्व्हेस्टरांनी शेअर विकपाक सुरू केले. काल हल्दीराम घेता म्हूण खबर आयिल्ल्यान शेअर 4% चडिल्लो. आज 4% पडलो. मजगांव डॉक आज 10% चडलो. कोचीन शिपयार्ड 20%. IRFC 6% वयर चडलो जाल्यार PFC शेअर 5.5% वयर पॉझिटिव्ह. झिरोदा कंपनी उपरांत नजारा टेक कंपनीन SBI फंडान इन्व्हेस्ट केले. PSU बँकेची रॅली लीड केली SBIन. आज IT सेक्टरांतले शेअर TCS, HCL टेक, विप्रो, LTI माइंट्रीचे शेअर चढले. मात इन्फोसिस कंपनीचो शेअर आज टॉप लुजर्साच्या लिस्टात पावलो. ICICI सेक्युरिटीज डिलिस्ट करपाक नॉर्वे सरकाराचो पेन्शन फंड नॉर्जिस बँक आणि भारताच्या PMSAचो आक्षेप. चड रेट जाय म्हूण नॉर्जिस बँक डिलिस्टिंग आड वोटिंग करपाक शकता. ही खबर मेळटा शेअर बऱ्यापैकी चडलो आणि 52 वीक हायचेर पावलो. युनायटेड ब्रिवरीज कंपनीच्या MD पदाचेर विवेक गुप्ता फुडल्या 5 वर्सां खातीर 25 सप्टेंबर सावन ताबो घेता. ही खबर मेळटा शेअर 5% वाडलो. इन्व्हेस्टरांनी नव्या बॉसाक खरेदी करूंक येवकार दिलो. पेटीएम शेअर आज फ्लॅट ट्रेड जालो. कंपनीन इन्शुरन्स सेगमेंटात बिझनेस करपाक विचार ना म्हूण क्लियर केले. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.